नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। सरकाराचे बजेट प्लान आणि खात्यांचा ताळमेळ ना। दिल्ले बजेट 15 ते 100% वापरीच नात। 50 स्कुलाक दिल्ले ग्रांट्साचो हिशोबूच ना। सेजीन काढली खरडपट्टी। गोयात बिल्डिंगाचे स्ट्रक्चरल ऑडिटूच जायना। कायद्यातली तरतूद दवरली गुटलावन। झा आयोगाचे रुबी रेसिडेन्सी चौकशेत गजाल उक्ताड्यात। बिल्डिंगाचे स्ट्रक्चरल ऑडिटाचो सल्लो। गोयात रेवेच्या बंदीचेर सरकाराचेच कोफुसांव। एका वटेन म्हणटा पारंपारीक रेवेकारांक जिल्लोधिकाऱ्यान लायसनात दिव येता। दुसऱ्या वटेन एनजीटी हायकोर्टाची ऑर्डर दाखोवन धाडी। सरकाराच्यो कितल्योशोच कचेऱ्यो भाड्याच्या सुवातेनी। 36 खात्यांच्या 300 वयर कचेऱ्यांच्या भाड्याचे 11 कोटी। 3 वर्सां भितर ऑफिसां सरकारी सुवातेनी हाडपाचे टार्गेट शेळेले। आणि शिक्षण माध्यम आंदोलनात चर्चे उपरांत हिंदू संघटना मातृभाषेतल्यान शिक्षण जाय। इंग्लिशीक अनुदान बंद करात। फोर्साची दादागिरी नाका। हिंदू संघटनाची फोंड्या निर्देशना। खबरो विस्तारान। सरकाराचे बजेट प्लान आणि खात्यांचो कारभाराचो ताळमेळ ना। एका वटेन महत्वाची खाती दिल्ले बजेट साधारण 15 ते 100% वापरी नासतनाच परत धाडटात। जरा स्कुला सरकाराचे सॅलरी आणि मेंटेनन्स ग्रांट्स घेऊन नेमके करतात कितें ताजे फाटली 7-8 वर्सां जाली अकाउंटूच नात। तातून अर्धी स्कुला मायनॉरिटी मॅनेजमेंटाची। मुख्यमंत्र्याच्या हरमल पंचक्रोशी आसा। अनुदान दितात कित्याक आणि मोडटात खंय ताजेर सरकाराचे नियंत्रण दिसना। महालेखपालान ह्या कारभाराची खरडपट्टी काढल्या। वर्ष 2012 सत्तेर आयिल्ल्या बीजेपी सरकाराचे पयले 2 वर्सांत प्लान प्रत्यक्ष फक्त 49% चालीक लागला। सरकाराच्या प्लानाची वर्ष सोंपता म्हळ्यार दशक कित्याक जाता ताची जाप महालेखपालाच्या नव्या रिपोर्टात आसा। बजेटाच्या भाशणांनी मोठमोठ्यो घोशणा जातात। 2-2.5 वरां अर्थमंत्री भाशण करता, मात सरकार सांगता एक आणि खाती करता भलतेंच। सरकारी खात्यांचो कारभार पळयात। उद्देग, नगरपालिका, नागरी पुरवण, रानां, नुस्तेमारी, गोरवां सांबाळ, बायलां भुरगीं कल्याण, पुलीस, कांय कॉलेजी, संस्कृती खातें, खण, आदिवासी कल्याण, भलायकी, शेतकी, पंचायत, म्हायती प्रसिद्धी असल्या म्हत्वाच्या खात्यांनी सरकाराचे 15 ते 100% मेरेन बजेट वर्स सोंपता म्हळ्यार परत धाडला। ह्या 30 खात्यांक 2013-14 वर्सा सरकारान दिल्ले 7,209 कोटी, मोडले 5,157 कोटी, 1,904 कोटी वापरी नासतना परत आयले। हाजेर सीएजी कितें म्हणटा पळयात। खात्यांचे बजेट थारायतना ते गरजे भायर फुगोवचेय न्ही आणि गरजे परस चड कातरूय लावची न्ही। बजेटाचो अदमास कितें केल्यार अशी परिस्थिती येता। खाती सरकाराचे प्लान चालीक लावंक शकनात हें स्पष्ट दिसता। बजेटाचेर सरकाराचे नियंत्रण आसा अशें दिसना। अर्ध्या परस उणे बजेट परत धाडपी आनीकूय कितलीशीच खाती आसात। प्रकरण इतल्यार सोंपिल्लें ना। सरकाराचे कोट्यांनी सॅलरी आणि मेंटेनन्स ग्रांट्स घेवपी स्कुलांचो कारभार पळयात। 51 स्कुलांनी फाटली 8 वर्सां जाली सरकाराच्या ग्रांट्सांचे तांणी केलें कितें ताचो अकाउंटूच दिल्लो ना। तातूंत 3 वर्सांचे अकाउंट पेंडिंग आशिल्ले मुख्यमंत्री पार्सेकाराचे हरमल पंचक्रोशी स्कूलूय आसा। 20 स्कुलां मायनॉरिटी मॅनेजमेंटांनी चलिल्ली। 22 कोटींचे सॅलरी अँड मेंटेनन्स ग्रांट्साचे ह्या 51 स्कुलांनी केलें कितें तें सरकाराक अजून खबर ना। कांय स्कुलांचे वर्स 2005-6 सावन अकाउंट्स ऑडिटर जनरला कडेन आयिल्ले नात। ते शिवाय 2 जिल्लो परिशदोय आसात। जिल्लो परिशदांनी वर्स 2011 सावन सरकाराक अकाउंट्स दाखयल्ले नात। हाजेर महालेखपाल कितें म्हणटा? सरकार एखाद्या संस्थेक ग्रांट्स दितना ती संस्था त्या अनुदानाचे करता कितें ताचो हिशेब सरकाराक दिवपाचो असता आणि सरकारान तो मागपाचो असता। ह्या गजालींक फाटो दिल्ल्यान सरकाराच्या अनुदानाचो गैरवापर जावपाची शक्यताय न्हयकारूं नजो। अंदू सरकाराचे बजेट 13,300 कोटींचे। सरकाराची 80 वयर खाती। समाज कल्याण, PWD, टुरिझम असली कांय बोटार मोजपा इतलीच खाती प्लानाचेर पयसो मोडटना दिसतात। बाकीच्यांचे प्लान पेपराचेर उरपाचे। कांय जाणांचे 15-20%, कांय जाणांचे 100% चालीक लागनात।
आदलो मुख्यमंत्री सत्तेरेत सावन झिरो बेस्ड बजेटाच्यो खबरी उलयतालो, मात सरकाराक 4 वर्सां जायत आयली तरी बजेटाची दशा आशिल्ली तशी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयांत बिल्डिंगाचे स्ट्रक्चरल ऑडिटाची पद्धतूच ना. काणकोणा कोसळिल्ले रुबी रेजिडेन्सीच्या घडणुकीची चौकशी करतना झा समितीन ही गजाल उक्ताडार हाडल्या. कायद्यांत स्ट्रक्चरल ऑडिटाची तरतूद आसा, मात सरकारान ती केन्नाच वापरली ना. वापरात आशिल्ल्या बिल्डिंगेचे स्ट्रक्चरल ऑडिट कशें करप ताचेर झा समितीन सरकाराक कांय सुचोवण्यो केल्यात. त्यो चालीक लाव कायदो बदलपाची सुद्धा गरज ना. पळयात रिपोर्ट. काणकोणचे कोसळिल्ल्या रुबी रेजिडेन्सीन 33 जाणांचो जीव घेतलो, कितलेशेच जखमी जाले. बिल्डिंगेचे कन्स्ट्रक्शन लायसना सावन ऑक्युपन्सी मेरेन स्कॅमाचो बोवाळ जाल्या उपरांत चौकशेक सरकारान व्ही.के. झा आयोग नेमिल्लो. बिल्डिंगो आनी बांदकाम कायद्याविशीं कांय गजालींचेर आयोगान बोट दवरला. बिल्डिंगेची बांदावळ तपासपाची यंत्रणाच सरकार कडेन ना. गोवा लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन कायद्यांत हावजिंग वा कमर्शियल बिल्डिंगांचे पोस्ट ऑक्युपन्सी ऑडिट करपाची तरतूद आसा, मात हो नेम केन्ना वापरिल्लोच ना. आयोगान कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो सरकाराक केल्यात त्यो अश्यो. गोंयच्या 5 वर्सां जाल्ल्या सगळ्या बिल्डिंगांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट जावंक जाय. स्ट्रक्चरल ऑडिट जाग्यार घालपाक सरकारान यंत्रणा उबी करची. स्ट्रक्चरल ऑडिट करपाची प्रक्रिया कशी आसची ताचेरय झा आयोगान कांय गजाली नमूद केल्यात. स्ट्रक्चरल ऑडिटाच्या पयल्या पावण्यार स्ट्रक्चरल इंजिनियरान बिल्डिंगेच्या मालका कडल्यान बांदावळीचे प्लान घेवचे. स्ट्रक्चरल सिस्टम आनी दिल्लो प्लान तपासून पळोवचो. अनधिकृत गजाली वा केल्लो फेरफार बिल्डिंगेच्या बांदावळीक बादता आसल्यार तपासचो. बिल्डिंगेचे ऑडिट करपाक क्रिटिकल जागे सोदून काडचे. स्ट्रक्चरल ऑडिटाच्या दुसऱ्या पावण्यार स्ट्रक्चरल अभियंत्यान बिल्डिंगेची व्हिज्युअल पळोवणी करची. बिल्डिंगेची वस्तुस्थिती तपासची. बिल्डिंगेचे दोष, इबाड जाल्ली जागा, बांदकामाक वापरिल्ल्या गजालींचो दर्जो तपासून पळोवचो. नाका तितले वजन घाला काय ते तपासून पळोवचे. प्लानात केल्लो फेरफार बिल्डिंगेक बादतलो काय ते तपासचे. स्ट्रक्चरल ऑडिटाच्या तिसऱ्या पावण्यार कांय चुको वा दोष दिसले ना वा बिल्डिंगेची बांदावळ बऱ्यापैकी आसल्यार ताचो रिपोर्ट बिल्डिंगेच्या मालकाक दिवचो. स्ट्रक्चरल ऑडिटाच्या चौथ्या पावण्यार बिल्डिंगेंत चुको, दोष वा बांदावळ बरोबर नासल्यार स्ट्रक्चरल इंजिनियरान कमर्शियल मुल्यांकन करून उपाय सुचोवचे. ह्याच सुचोवण्या वयल्यान शार नियोजन खात्यान सगळ्या सरकारी बिल्डिंगांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करपाचें थारायलां. कांय दिसा फाटीं शार नियोजन मंत्री फ्रांसिसान ही गजाल मिडियाक उलोवन दाखयल्ली. पूण हांव सरकारा मार्फत 30 वर्सां वयर बिल्डिंगे जाल्या सरकाराची आनी प्रायवेटी ती ऑडिट करपाक जाय. खंयच्यो धड्यार पावल्या, खंयच्यो मोडोंक शकता थोड्या तेंपान. सादर ट्रेमर येयल्या पण खंयचे मोडोंक शकता. म्हणजे तेजे सॉयल टेस्टिंग करून फावंडेशन सारकें आहा की ना पळय असलें ऑडिट करपाचो म्हजी येवजण आहा. पूण हें ऑडिट करपाची गरज आहा. कारण कितें ते जाल्या उपरांत मागीर उलोवन कांय अर्थ नासता. जावचे ती प्रिवेंटीव स्टेप्स कितें घेवपाक जाय पळय ते गरजेचे. आनी इट वील बी अक्रॉस द स्टेट फॉर गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स एज वेल एज फॉर प्रायवेट. प्रायवेटाक आमी प्रायवेट सांगतले तूं सर्टिफिकेट हाड म्हणून. वील टेल देम टू गेट अ सर्टिफिकेट एवरी 5 years. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. गोंयांत सध्या रेंव काडपाक बंदी आसा काय ना ताचेर सरकाराचे कोफुजांव दिसता. विधानसभेत आमदारांक दिल्ल्यो जापो कोफुजावाच्यो. विजयाक दिल्ले जापेत म्हणटा रेंव कायदेशीर काडूं येता. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या उपसंचालकाच्या सर्क्युलरा प्रमाण जिल्लोधिकारी पारंपारीक रेंव काडटल्याक लायसन्स दिवंक शकता. दुसरे वटेन रोहनाक दिल्ले जापेत म्हणटात ग्रीन ट्रिब्युनलाची बंदी आसा. हायकोर्टाकूय बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांचेर कारवाय करतले म्हूण सरकारान एफिडेवीट दिला. एका वटेन धाडी घालता, दुसरे वटेन लायसनाय दिना. रेंव काडपाक गोंयांत कायदेशीर परवानगी आसा काय कितें? खण खात्याच्या विधानसभेंतल्या जापेन कांय प्रस्न उपरासल्यात. ग्रीन ट्रिब्युनलान बंदी घाल्यान गोंयांतूय रेंव काडपाक बंदी आसा. मात सरकारान एका आमदारांच्या प्रस्नाक दिल्यात त्यो जापो पळयल्यार सरकाराचे नेमके खंय घुस्पलां तेंच कळना. तिसवाडी आनी पेडण्या वाठारांनी एकेवटेन सर्रास दिसा उजवाडे रेंव काडटात. थंयच अदीमदीं खण खात्याच्यो धाडी नव्यो न्ही. मात सरकारान अधिवेशनात रेंव बंदी विशीं दिल्ल्या जापेत सगळेंच कोफुसांव दिसता. गोंयांत खरेंच रेंव काडपाक बंदी आसा काय ना हो वादाचो विशय जाला. एका आमदाराक कश्यो जापो दिल्यात त्यो पळयात. गोंयांत रेंव काडपाक कायदेशीर मान्यताय आसा काय ना ह्या आमदार विजयाच्या प्रस्नाक खात्यान स्पश्ट जाप दिल्या. हय, ह्या प्रस्नाक जाप दितना खण खात्यान 8 नोव्हेंबर 2011 केंद्रीय पर्यावरण आनी रानां खात्याच्या उपसंचालकान काडिल्ल्या परिपत्रकाचो संदर्भ दिला.
2011 केंद्रीय पर्यावरण आणि राना खात्यान काडिल्ल्या परिपत्रकात पारंपारीक रेंव काडटल्यांक जिल्लोधिकारी मान्यताय दिवंक शकता म्हूण स्पष्ट म्हटलां. दुसरे वटेन आमदार रोहन खंवटेन ग्रीन ट्रिब्युनलान रेंवेचेर घाल्या बंदीचेर विचारिल्ल्या प्रस्नाक सरकार कितें जाप दिता ती पळयात. सरकार म्हणटा न्हंयांतली रेंव काडपाक बंदी आसा. न्हंयांतली रेंव काडपाक केंद्रीय पर्यावरण आनी राना खात्या कडच्यान परवानो जाय. ताजे फुडें वचून बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांचेर सारकी नजर दवरतले म्हूण सरकारान हायकोर्टाक खंय एफिडेवीट दिला. आमदार बाबूश मोन्सेराताच्या आनीक एका प्रस्नाक जाप दितना सरकार म्हणटा रेंव आनी चिरे काडपाक सरकारान बंदी घाली ना. सरकार एके वाटेन म्हणटा 2011 केंद्रीय पर्यावरण आनी राना खात्याच्या उपसंचालकान काडिल्ल्या परिपत्रका प्रमाण पारंपारीक रेंव काडटल्यांक जिल्लोधिकारी लायसनां दिवंक शकता. दुसरे वाटेन एनजीटीच्या बंदी आदेशा प्रमाण आनी हायकोर्टाचो निर्देश दाखोवन खण खातें तेरेखोल आमोण्या रेंवकारांचेर अदीमदी धाडी घालता. केंद्रीय पर्यावरण आनी राना खात्यान स्पष्ट परिपत्रक काडून पासून फाटलीं 4 वर्सां सरकाराक कायदेशीर रेंव काडपा विशीं धोरण तशेंच रेंव काडपाचे वाठार थारावन पारंपारीक रेंव काडटल्यांक परवाने दिवंक जमना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. घेऊया एक विराम.